युनायटेड बालरथ कामगार संघटनेन पणजे आझाद मैदानार स्वाती केरकर हांच्या फुडारपणाखाला निदर्शनां काढली। पगार वाड करचो तशेंच पगार बँक खात्यांत जमा करचो म्हण मागणी केल्या। RD स्क्वेअर ब्युरो रिपोर्ट। एक्चुअली आज आम्ही हांगा युनायटेड बालरथ युनियनाच्या वतीन हांगा आज आम्ही एक प्रेस घेतलेली। आमचे जे बालरथाचो इश्यू आसा तो व्हेरी लॉंग पेंडिंग इश्यू 2010 जी स्कीम जाल्ली तर त्या भुरग्यांचे प्रॉब्लेम भरपूर आसा, हॅरेसमेंट जाता, तांकां पगार वेवस्थीत मेळना म्हणून आमी 2016 एक आंदोलन केल्लें आनी त्या आंदोलनांतल्यान आमकां एक सोल्युशन दिल्लें सरकारान की तेंचे सॅलरी भितर ड्रायव्हराचे 1000 रुपया वाड जाल्ली आनी एटेंडंट आसा तांकां 500 रुपया वाड जाली। म्हणजे आतां तांकां सॅलरी एटेंडंट आसा तांकां 5,500 मेळटा आनी ड्रायव्हर आसा तांकां 11,000 सॅलरी मेळटा। 2000 ते 2022 पर्यंत आमी कंटिन्यू हो विशय आसा तो सरकारा कडेन फॉलोअप केलो। आमचे जे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा गोविंद गावडे यांच्या हितूंतल्यान आमी सीएमा कडेन मिटिंगो जाल्यो आमच्यो। सीएमान त्यांना सांगलें की आपूण हो इश्यू रिजॉल्व करता। तुमकां जे तेंची कशें आसा 10 म्हयने पर्यंत तांकां कॉन्ट्रॅक्ट आसा, 2 म्हयने तांकां 2 म्हयन्याची सॅलरी मेळना म्हणून ती मेळची अशें म्हणून आमचो रिक्वेस्ट आसली। सीएमान सांगलें तुमकां 12 म्हयन्याची सॅलरी आपूण दिता आनी तुमची सॅलरी आसा ती तुमची अकाउंटाक येतली। हे जे आपूण 2 विशय आसता तुमचे रिजॉल्व करता। हे लास्ट इयराचे जे आमचे असेंब्ली आसली त्या असेंब्लीन त्यांनी सांगलेलें, पूण आज 1 वर्स जालें तरी हेजें सोल्युशन आमकां मेळूना म्हणून आज आमकां रस्त्यार येवचें पडलें। कारण रातीच सीएमान जेन्ना ह्या बालरथाच्या विशयाचेर उलयता आसतना ताणें सांगलें की आपूण 10% सॅलरीन वाड करता, बाकीचे जे 12 म्हयन्याची सॅलरी आनी अकाउंटाक येवं तेजेर कांयच सीएम उलोवंक ना म्हणून आमी याद करून दिवपाक सीएम सर तुम्ही सांगलेलें की 12 म्हयन्याची सॅलरी ती तुम्ही बेगीतले बेगीन ह्या भुरग्यांक दिवची, कारण हेंचेर खूब अन्याय जाता। आणि दुसरें म्हणजे हेजेर आमकां एक जॉयंट मिटींग हाडून ह्या विशयाचेर खंय तरी हे पर्मनंट सोल्युशन काडपा खातीर एक जॉयंट मिटींग डायरेक्टर आसा, सीएम आसा हांच्या बरोबर आनी आमच्या युनियनाची जॉयंट मिटींग जावन हेजे बाकीचे जे प्रश्न आसा हेंचे तेजे सोल्युशन दिवपा खातीर एक मिटींग आपोवची।